हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोल्ला आंबेली. ह्या दिसांनी एक पब्लीक मिटींग जावपा म्हूण एक दीस विकास बाब भगत मुजे बरें येयलो आनी आपल्याक म्हणलो हे मिटींगे सपोर्ट कर. हांवें करया केसर मिटींग गोंयकारांक म्हणलो एकठांय करपाची, चड करून मेजॉरिटी लोकां एकठांय करपाक म्हणलो. हांवें करया चल बरें. आनी तेणें सो एवरी टायम फॉर एनी मिटींग गोंयचे पासत आमकां जाता ते भाशेन आमगे गांवचे भुरगे आमी एकठांय जावन कोताय. तो म्हणलो बॅनर मारूंक जाय, मागीर कितें लिफलेट दिवपा जाय, मागीर म्हणलो एनावन्समेंटां दिवपा जाय, तेज्या फाटल्यान कितें बस करपा जाय, तें सगळें हांवें ताका ओके मान्य केलें. पूण प्रश्न येयल केसलो हें सगळें धोदल हें होतकोतें पयले हे एक पावल एकचाराचें आनी पळय सिव्हील सोसायटीच्या नांवान पळय मिटींग आपयली तितून म्हाका थोड्यो वस्तू दिश्टी पडल्यो. आनी सिव्हील सोसायटी ही एक इवल सोसायटी काय थोडी ते थोडे जाण परतेंट इनवॉल्ड आहाय ते एसो मनान पळय येयले काय बोगलेकू दे हॅव कम टुगेदर कित्याक हे आमी पयलें हें सगळें पुडींग मांडिलां जायतें बरें म्हयनो जातलो बरें मांडून हाडा. पयले 2 जाण आसतले मागीर 4 जाण येयले तेंगे लायक मायंडेड एकठांय गेले तें पयले आनी लोकांक दिशाभूल करपाक मेजॉरिटी एकठांय कोताय म्हूण सांगून ह्यो मिटींग घडोवंक लागले. आनी आतां पब्लीक मिटींग म्हूण घेयली आनी त्या पब्लीक मिटींगे तेंगे लोक कोण जायो नांव मेजॉरिटीचें पूण लोक जाय मायनॉरिटीचो. कित्याक नोटीस इगोर्जांनी मारपा जाय जायत सो वी आर टार्गेटींग द मायनॉरिटी. दुसरें ह्यो मिटींग ह्यो मशाल पडटाला इनॉग्रेशन मडगांव आनी क्लोजींग सेरेमनी मडगांव. ओपनिंग जर तर मडगांव केलें जाय तूं क्लोजींग पणजी करून जाताली. 7-8 दीस चलोन वचून तो मशाल थिंग ऑन दवरून जातालो आनी त्या दिसा मिटींग करून जाताली. तीही जालना. तरी आसतना सगळें काम केलें भर मनान. विकास बाब भगत आयलो ताका रेस्पेक्ट दिता आनी तितून अग्नी बाबूय इनवॉल्ड आहा म्हणलें आनी एक रेस्पेक्टेबल मनीस म्हूण हांवूय फुडें सरलो. कित्याक एक पावटी आमकां कळना चॉकलेट रॅपर कितकून आसत तो आमी फसताय आनी असली गोष्ट मुगे जाली. पयलो हांव फसलो मडगांव 16 जानेवारी सॅटर्डे 2021 जे NGO नांवांनी मिटींग हाडली सोशल वर्कर एक्टिविस्ट म्हूण एक पावल एकचाराचें. ती मिटींग सोंपली एक पाटे लाभ मेळ्ळो कोण MLA लाभ मेळ्ळो आनी ती मिटींग काबार. तेज मागीर रिजल्ट्स कांय ना. तेज्या फाटल्यान दुसरी मिटींग येयली सेव मादे सेव गोवा म्हणून. थिंगा आमी जाय तो हांग मान काम केलें भुरग्यांनी आमगे गांवांनी आमी न्हंयत वचोन बिडियो काण म्हादय लागोन आमगे भुरग्यांनी बस कोन्न येयल्यो आनी ते मिटींगे आमी ह्या 13 सावन ते 13 गेले. आनी तेन्नाय एक पावल एकचाराचें म्हणलें आनी गोंयकार एकवट गोंयकारां म्हणून आवाज दिलो आनी आमी गेले. पूण थिंगाय तशें जालें अवटली जावं कोवटली थिंग सगळें रिडिजायनींग जालें. सिव्हील सोसायटीच न्हू हें सिव्हील इंजिनियरींग जालें वो इवल इंजिनियरींग जालें म्हणल्यार जाता. ट्रीप जाली पॉलिटिकल टोन येयलो आनी तेजे फाटल्यान जायतें डिस्कशन जालें पोस्टमॉर्टम जालें. हांवें मुगे निशेध मारलो कित्याक हांव सेव मादे सेव गोवा ग्रुपान आहलोलो सो आय कूड डिबेट आनी तेन्ना हांवें जायतो तेजेर निशेध मारलो. गोडे तेका लागून गोडे तिसरी मिटींग पळय उबाल्या गोंयकारा नांवान अंडर द नेम ऑफ रॅपर ऑफ सिव्हील सोसायटी एपुजा तेमी म्हाका फकत स्टेजी वयलो भायर मारलो ना मडगांव स्टेजी वयल भायर मारलो ग्रुपान भायर मारलो वेळची स्टेजी वयल भायर मारलो ग्रुपान दवरलो आनी आतां ही आतां पळय मिटींग आहा थिंगा म्हाका स्टेजी वयलोय भायर मारला आनी सोशल मिडिया ग्रुप पड केलो आमी एक पावल एकचाराचें थिंगाय म्हाका तेमी घायला. आतां कित्याक घायला कित्याक तांकां प्रश्न कोंता येनाय क्वेश्चनींग कोंता येना. तेमकां हेसोले मनीस जाय जे नंदी वयल्या भाशेन थोडे जाण मान हालयताय तेसोले. सो पयलें कॉमेस केलें त्या दोना हुंय इवल डिझायन एकठांय जाला आनी ह्यो मांडणी काडल्याय हें खतखत भाजपाचें भाजून भिजून जाल म्हणटरीच टॉपिंग घालपाचें आतां आख्या गोंयकारांक आपयताय. बट द कंट्रोल वील बी इन द हँड्स ऑफ दोज फ्यू पीपल. हें तेका लागून कोताय काय हें म्हाका स्पश्ट क्लियर जालें. आज म्हाका 4 वरांचेर म्हाका खबर दिली
ग्रुप आहा म्हणून एक पावल एकचाराचे आनी त्या ग्रुपान म्हजें नांवूय ना म्हणजे आमी फकत बॅनर पोस्टर मारपाक लिफलेट घेवन इगोर जावन भोंवपाकूच हो प्रश्न मुगेलो विकास बाब भगताकूय आसा कित्याक तुका ट्रस्ट करून तुगे उतराचेर हांव पावल मारतालो एक एक पावल जाल्यार तुकाय हेचेर विचार येवना अग्नी बाबाकूय कळोन जालो हें सिव्हिल सोसायटी म्हणटाय जाय तूं हांव सिव्हिल न्हू हांव मिलिटरी काय म्हूण अग्नी बाबा कळकोत मरे जर केन्नाय प्रश्न येयला एंथनी डिसिल्वा कित्याक ना काय म्हणजे एक पावल एकचाराच्या सोशल मिडिया ग्रुपान फॉरगेट अबाउट बिईंग अ स्पीकर ऑन द स्टेजीर चड खबर जाल्यार मुगेले उल्हास मुगेली सजेशनां मुगे निशेध हांवें हूंय मारपाचो म्हणजे हो ग्रुप तुमक जाय तसलो ग्रुप तो द पीपल हू वील ओन्ली भाव द हेट्स फॉर यू हें अशें कितें जालें लास्ट आनी फायनल नेल म्हणल्यार आज स वरांचेर म्हाका एक मुगे इश्टागे फोन येयलो आनी त्या दोनांक कळ्ळें हें एक पावल एकचाराचें न्हू हें एक पावल देंवचाराचें पूण तरी पूण हांवें म्हणलें ना गोंयच भासत जायत आमी सपोर्ट करया गोंयच भासत गोंयच शिकान आनी म्हाका तेजो लाभ ते मिटिंगेक लाभ कोणूय पॉलिटिकल पार्टेक मेळ्ळो म्हूण म्हाका कांय हरकत ना कोणूय MLAक मेळ्ळो म्हूण म्हाका कांय हरकत ना बट म्हगे म्हणणी क्लियर आहलोली मेक ट्रान्सपरन्सी दवर सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी तूं मनशांक घे 2-2, 4-4 जाणांक सगळ्या पार्टी मनशांक घे ओरिजिनल सिव्हिल सोसायटी जायती नांवां सांगो जाताय म्हज्यांनी जायती लोकर हेच एक्टिविस्ट तोंड कोडपा जाय आहलोलें कित्याक आयज फोन येयले ते प्रमाणे ही मिटींग एक पर्टिक्युलर पार्टी घडोवन हाडटा क्लियर कट सांगला जाल्यार हे भाशेन जावपाक जायना जरी ते अशें करून पॉलिटिकल टोन स्टार्टिंगूय येयले जायत जाल्यार ह्यो मिटिंग्यो मागीर बरे भाशेन जाताय पूण मागीर त्यो उरनाय पयलीं 2 मिटींग जाल्यो एक पावल एकचाराचें आउटकम कितें झिरो आनी आतां हेय मिटिंगेक कितें आउटकम ओन्ली टू गिव पॉलिटिकल टोन एंड देन गिव द बेनिफीट टू वन पॉलिटिकल पार्टी ऑर पॉलिटिकल पर्सन आनी मागीर परत ही मिटींग काबार मागीर परत गोंयकारां उल मारपाचो जाल्यार अशें करून गोंयकार आमगेले एकमेकाचेर भरोस धरप कितकोन आम म्हणटाय नॉन पॉलिटिकल अपॉलिटिकल पूण भितरलें सगळें शिजयलां आसता सो हे स्लीपर सेल काम करता हांकां हे पार्टयेक थोडे स्लीपर सेल आयले काम करता हांकां आनी हे थोडे जाण आहाय ते सो आनीक एक पावटी उपकार करता गोंयच्या पासत आवाज दिता जाणां आयदर डू इट पॉलिटिकल ओ नॉन पॉलिटिकल कोता ट्रान्सपरंट दवर let it be transparent that it is backed up by so and so political party, it is funded by so and so party. आमकां गुमराह कोताय तो ते भाशेन कोणाकाय बरे भाशेन जावनी मिटींग हांव गोंयचे पासत सदां आसतलो तूं म्हाका खंयचोय भायर दवराय ग्रुपान तूं भायर दवराय मिटिंगेन तूं भायर दवराय स्टेजी वयर भायर दवराय पूण खंय सांबाळे देव बरें करूं.